2 Samuel chapter 3. साऊलच्या घराण्या आणि दाविदाच्या घराण्यामध्ये जायतो काळ झूज जाले. दावीद मजबूत जायत गेलो आणि साऊलचे घराणे सोकास असोक्त जायत गेले. हेब्रोनान जल्मलेले दाविदाचे पूत. हेब्रोनान दाविदाक हे पूत जल्मले. मालगडो आमनोन, ताची आवय म्हणल्यार जजरीलाची अहिनोआम. किल्याब, ताची आवय कार्मेलाच्या नाबालाची विधवा ॲबिगेल. अबसालाम, ताची आवय जेशुराच्या राजा तालमालाची धूव. माका, अदोनिया, ताची आवय म्हणल्यार हागीत. शेफातिया, ताची आवय अबिताल. इत्रेयाम, ताची आवय एगला. हे सगळे पूत हेब्रोनान जल्मलोले. इशबाल आणि ॲबनर हांचे मोदें फूट. साऊलच्या आणि दाविदाच्या घराण्यामध्ये झूज चालू असताना ॲबनरान आपणाकूच साऊलच्या घराण्यांत व्हड पदवी जोडून घेतली. साऊलची एक नायकीन आसली, तिचें नांव रिझपा. ती आयाची धूव. ॲबनर तिचेशी गेलो आणि इशबालान ॲबनराक म्हणलें, म्हज्या बापायचे नायकिनीशीन कित्याक तूं गेलाय? इशबालाची उतरां आयकून ॲबनर बरोच उचांबोल जालो. ताणें म्हणलें, असलें कर्तूब करूंक हांव जुडाचें सुणें कितें? आयज पासून तुज्या बापाय साऊलच्या घराण्या ताच्या भावां आनी इश्टां मुखार हांवें विस्वाशीपण दाखयलां आनी तुमकां दाविदाच्या हातांत पडूंक दिवंक ना. अशें आसताय हे तोरेक लागून तूं म्हजेर आरोप घालताय? साऊल आनी ताचे संस्थिंतल्यांच्या हातांतलें रायपण काडून घेतलो आनी दाविदाक दान ते बेरशिबा पर्यान इस्रायलाचो तसो जुडेयाचो राजा कोत्तलो म्हणून सर्वेस्परान दाविदाक दाखयलें. आतां जें कितें सर्वेस्परान बासायलोलें तें घडो सारकें करूंक हांव वावरिना जाल्यार देव म्हजेर मरण धाडूं. इशबाल ॲबनराक भियेलो आनी ताच्या तोंडांतलें एकूय उतर भायर सरना जालें. ॲबनर दाविदा लागीं गजाल कोत्ता. ॲबनरान दाविदाशी आपले संदेशकार पाठोवन म्हणलें, हो देस कोणाचो? म्हजे बरोबर एक कबलात कर आनी आख्खें इस्रायल तुजे यादीं करून हांव तुका मजत कोत्तलो. दाविदान म्हणलें, बरें आसा, हांव तुजे कडेन करार करूंक तयार आसां, पूण एक अट आसा. साऊलचे धुवेक मिकालाक म्हजेशी हाडल्या शिवाय तुका म्हजें तोंड पळोवंक मेळचें ना. त्याच बरोबर दाविदान इशबालाकूय निरोप पाठयलो सांगून, म्हजी घरकान्न मिकालाक म्हाका परत दी. शेमोर फिलिस्तेवकारांचो जीव काडून हांवें तिचो हात जिखून घेतलोलो. म्हणटूच इशबालान तिका तिच्या घरकारा लायशाच्या पुता पाल्टियेल हाचे सोशिलीं परत हाडली. तिचो घरकार बाहुरी नगरांत लेगून रडत तिचे फाटाफाट आयलो, पूण ॲबनरान ताका सांगलें, चल वच, आनी तो गेलो. ॲबनरान इस्रायलाच्या जाणट्यां कडेन गजाल करून म्हणलें, जायतो काळ पर्यान दाविदाक तुमचे वयर राजा करूंक तुमी सोदताले. आतां हें कार्य तुमी पूर्ण करात, कित्याक सर्वेस्परान दाविदा विशीं अशें म्हणलोलें, म्हज्या सेवका दाविदाच्या हातांतल्यान इस्रायल म्हजे परजेक फिलिस्तेवकारांच्या आनी सगळ्या दुस्मानाच्या हातांतली हांव तिका वाटायतलो. ॲबनरान बेंजामिनाच्या कुला लागीं हीच गजाल केली. इस्रायलाक तशेंच बेंजामिनाच्या कुलाक बऱ्याक पडटा तें उलोवंक ॲबनर हेब्रोनांत दाविदाशी गेलो. आपल्या 20 सांगात्यांक घेवन ॲबनर हेब्रोनांत दाविदाशी पावलो आनी दाविदान ॲबनराक आनी ताचे बरोबर आसलेल्या मनशांक एक जेवण केलें. ॲबनरान दाविदाक म्हणलें, हांव उठून वेतलो आनी सगळे इस्रायल परजेक म्हज्या दोनया राजाशी एकठांयतलो. अशें ती तुजे कडेन कबलात कोत्तली
आनी तूं तुजे खुशये प्रमाणे तिचेर राज चलयतलो. दावीद एबनराक धाडलो आनी तो शांतीन आपले वाटेक लागलो. एबनराचो खून. दाविदाचे सेवक आनी जोआब गुरी घालून पोत्तले आनी आपणा बरोबर जायतो लुटीचो माल हाडलो. एबनर दाविदा बरोबर हेब्रोनांत नासलो, कित्याक दाविदान ताका धाडलोलो आनी तो शांतीन आपले वाटेक लागलोलो. जोआब आनी ताचे बरोबर आसलोली ताची फौज आयली तेन्ना तांणी जोआबाक अशें कळयलें. नेराचो पूत एबनर राजाशी आयलोलो आनी तांणी ताका परत धाडलो आनी तो शांतीन आपले वाटेक लागलो. तेन्ना जोआब राजाशी आयलो आनी म्हणलें, हें तुवें कितें केलें? एबनर तुजेशी आयलो कित्याक म्हूण तुवें ताका परत धाडलो? तूं नेराच्या पुताक एबनराक वळखनाय? तो तुका फटोवंक तुज्यो आक्रमणाच्यो मांडण्यो जाणा जावंक आनी तूं कोत्ता तें सगळें पळोवंक आयलोलो. जोआब दाविदाच्या सोशिलो कोट सोडल्या उपरांत ताणें आपल्या मनशांक धाडून एबनराक सोदूंक काडूंक एबनरा फाटल्यान ताणें आपल्या मनशांक धाडले. तांणी ताका सिराचे बांयचे लागशिल्लो परत हाडलो. दाविदाक ही कांय खबर नासली. एबनर हेब्रोनांत पावल्या उपरांत ताचे कडेन आपणाक कितें गुप्ती उलोवपाचें आसा म्हूण सांगून जोआबान ताका शाराच्या दारवट्याशीन कुशीन व्हेलो. आपल्या भावा आसाहेल्याच्या रक्ताचो बदलो घेवंक ताणें ताच्या पोटार धपके मारून ताचो खून केलो आनी तो मेलो. जेन्ना ही खबर दाविदाच्या कानार पडली तेन्ना ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार हांव आनी म्हजें राज एबनर नेराच्या पुता रक्ताचो गुन्यांवकार न्हय. ही खास जोआब आनी ताच्या बापायच्या घराण्याचेर थापूं उरूं. जोआबाच्या घराण्यांत सदांच पिडेस्त, कोड फुटलोले, थोंटे, लोंगडे तलवारीन मरून पडलोले आनी भुकेल्ले मनीस आसूं. अशें जोआबान आनी ताच्या भावा अभिशायान एबनराचो जीव काडलो, कित्याक ताणें तांच्या भावाक हेलाक जिडियोनाच्या झुजांत मारून उडयलोलो. तेन्ना दाविदान जोआबाक आनी ताचे बरोबर आसलेल्या मनशांक म्हणलें, तुमची आंगवस्त्रां पिंजात आनी गोनान आंग पांगरून घेयात आनी एबनरा खातीर दूख करात. दावीद राजा तिरडे फाटल्यान गेलो आनी तांणी एबनराक हेब्रोनांत निखेपिलो. दावीद एबनराच्या फोंडार मोठ्यान रडलो. ताच्या फाटल्यान हाजीर आसलेल्या सगळ्या लोकांनी दुखां घोळयली. एबनराच्या मानाक दाविदान हो विलाप केलो, एका पिश्या पोरी एबनर कित्याक मरूंक जाय आसलो? तुजे हात बांदूंक नात आनी तुज्या पांयांक सांकली घालूंक नात. नोश्ट्या मुखार जसो एक मनीस पडटा तसो तूं पडलो. आनी लोक आनीक एक पावट ताचे खातीर रडूंक लागलो. दीस अजून दारेर पडूंक ना. सगलो लोक दाविदाशी येवन दाविदाक जेवंक बोल्ड कोत्तालो. दाविदान सोपूत घेवन म्हणलें, दीस दाऱ्यार पडचे आदीं हांवें जेवण व दुसरें कितेंय हांवें चाखलें जाल्यार सर्वेस्पर म्हजेर मरण धाडूं. सगळ्या लोकांन हें पळयलें आनी तांकां हें बरें दिसलें. राजा कितेंय कोत्ता तें लोकांक बरें दिसलें. त्या दिसा नेराच्या पुता एबनराचो खून राजान करूंक ना म्हूण सगळ्या लोकांक आनी इस्रायलाक कळून आयलें. राजान आपल्या सेवकांक म्हणलें, आयज इस्रायलांत एक कुंवर आनी एक महामनीस मरून पडला म्हूण तुमकां खबर ना? जोरूय हांव मागलोलो राजा तरूय आयच्या दिसा हांव असोक जालां आनी हे जेरुयाच्या पुतां लागीं झुजूंक म्हाका आगवड. हांव वायट कोत्तल्याक सर्वेस्पर वायटान फारीक करूं. देवाचें उतोरें.